जे म्हाजे फाटल्यान पळयता राती हांगा 12 सुमार हेच गाडयेक मारून एकटो आमचो कुळेचो भुरगो तन्वेश उल्हास रेवणकर हो हांगा जागीच मरण पावल्ले आसा। तो जो भुरगो आसा तो आपलो वागातोर कामा आसता तो भुरगो तो कामा खातीर वयतालो रातचो उशिरा तेन्ना मुखाल्यान गाडी येयली। ही गाडी ताका पार्किंग काय कळना ते स्पिडीन हांगा ती गाडी फाटल्यानच्यान ताका मारले आसा आनी तेजी तकली आपटून तो हांगा जाग्यार सोंपलेलो आसा। ही गाडी नादुरुस्त जाल्यार 2-3 दीस जाले। जी गाडी नादुरुस्त जाता तेन्ना संबंधीत जे खातें आसा जावं पुलीस आसा हेज्यांनी 1 किलोमिटराचेर पुलीस तालाव मारता, दोन्ही सायडीच्यान 1 किलोमिटराचेर पुलीस तालाव मारता, पूण दोन्ही सायडीच्यान जे पुलीस येता तेन्ना तांकां ही गाडी रिपेर जाल्ली कळवा जाय आसलेली गाडी आनी ती गाडी खातीर हांगा अपघात जाला आनी ह्या अपघातात तो भुरगो गेला। हांगा मोठ्या प्रमाणान हे चडाव जो आसा तो चडाव गाड्यांक त्रास करता तेन्ना संबंधीत रस्ता विभाग आसा तेणी सुद्दां हे कडेन लक्ष लावचें आनी जाता जाल्यार हो चडाव जो आसा तो दोन्ही सायडीच्यान चडाव आसा तो काडचो, तो डेंजर झोनान आसा आनी रस्तो तरी सरळ करचो। कितल्योश्योच गाडयो हांगा अश्यो उरोन गाडयांक एक्सिडेंट जाता। जेन्ना तो भुरगो हांगा आयलो आनी राती तेणी गाडी ते फाटल्याच्यान धक्को मारलो आनी ते गाडयेक लागून तो मेल्लो आसा भुरगो। ह्या अपघाताक कारणीभूत ठरता ही ट्रक आनी संबंधीत प्रशासन जे आसा पळय आमचे सरकार जेका जे संबंधीत खाते आसात तेवो हांगा कारणीभूत ठरता। तेन्ना अशी ज्यो गाडी नादुरुस्त जाता त्या गाडयांचेर मालकांचेर आनी हेंचेर तक्रार नोंद करपाची गरज आसा। जी नादुरुस्त जाल्ली गाडी तात्काळ पुलिसांनी टोलान सायडी काडून दवरपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडे सुक्तळेच्यान एकनाथ केडेकर।